दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान परत एक पोटी संडे स्पेशल या वर्त्या एपिसोडाक तुमकां हांव मोगाचो येवकार आशेतां. आज नाही केवल संडे स्पेशल बगर सुपर संडे स्पेशल एपिसोड. कित्याक म्हळ्यार आमच्या या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या या स्टुडिओंत आज आमचे संगी हांगासर उपस्थित आसात आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा, शिवमोगा डायसिस. आणि पहिल्या पोटी तांणी आज आमचे संगी या स्टुडिओंत या एका संवादाक ते आमचे संगी हांगासर आसात. निजय आमकां व्हरतो संतोष आनी व्हरतो अभिमान. कित्याक फाटल्या 12 वर्सांतून आमच्या चॅनलाच्या सुरवातेर तावन आजून पर्यंत तांणी तो एक दिल्लो तो मोठो पाठिंबो आनी दिल्लें तें मार्गदर्शन आनी आत्मीक रितीन आमकां दिल्ली सर्व सलाह आनी तुमच्या प्रोत्साहन आज आमचें चॅनल इतल्या व्हडा मापान संवसाराच्या मुल्या मुल्याक 1,30,000 1,30,000 वरनी चड सबस्क्रायबराक पावोन आसात. देखून आमकां व्हरतो संतोष आज आमचे संगी हांगासर पाद्र्याब आसात. आज हांवें येदोळच माताड्यांत सांगलें सुपर स्पेशल शो. खंयच्या कारणा खातीर सुपर स्पेशल शो? एकच एका कारणा खातीर न्ही, ती दोड्या कारणा खातीर, 3 संभ्रमा खातीर. आमी येदोळच कळीत केला ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर पाद्र्याबाचो 50 वर्साचो भांगराळो जुबलेव आचरण जालो. तुमी समेस्तांनी त्या जुबलेवाक बरें मागलें, देव बरें करूं. आनी आतां परत आनी 2 सुवाड्यार आनी 2 बागी सुवाळे सोम्यार आमकां फावो केल्यात. ते जावन आसात तांचे याजकी जिणेचो रूपवेळो संभ्रम आचरण करचे. तितले मात्र न्ही, ताची मोगाची आवय मानेस्तीन लिली डिसोजा वर्त्या देवाच्या बेसावान म्हणले बरें 80 वर्साचो तिचो जल्माचो संभ्रम आचरण करून आसा. आनी हे दोनी संभ्रम ह्याच फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर सावेरापुरा फिरगजेंत वर्त्या दबाजीक रितीर आमी संभ्रमता. देखून ताका पूर्व तयारी जावन एक मोठो संवाद आमचे संगी करूंक आमी हांगासर आपोवणें दिला. आनी आमच्या सर्वांच्या नांवी परत एक पोटी बाप फ्रँकलिन हांकां आमी स्वागत करया. फादर, भोव आपुरबायेच्या ह्या पयल्या एपिसोडाक तुमच्या संगी बसूंक देवार आमकां फावो केलें. तुमकां आमी स्वागत म्हणटा आनी बरो येवकार आशेता. देव बरें करूं. फादर, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाचे वीक्षक सभार वर्त्या आतुरायेन हे कार्यक्रम पळोवन आसात. आनी आज हांवें सांगलें येदोळच संडे सुपर शो म्हण हांवें सांगला. ह्या शोआंत तुमच्या ह्या याजकी जिविता विशीं वर्ती एक माहिती दिवचे खातीर आनी सर्व वीक्षकांक याजकी जिविताचे आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या मौल्या विशयांत कळोवचो हो एक धाकटे प्रयत्न आमी हांगासर करून आसा. पयल्यान पयलें क्रिस्ती शेतांत तुमी हांगासर वावर दिवन आसात. देखून ह्या घडये तुमची एक मोठवी वळख हांवें आमच्या वीक्षकांक दिवची वत्या गरजेची. मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा, शिवमोगा डायसिस, सोम्याच्या सेवेंत समर्पित सेवा भेटोवन आसचो क्रिस्ताचो म्हणयारी, एक लोकांमोगाळ प्रसंगदार, सर्वांच्या मोगाचो युवा मुखेली, पुरासाण लेखिनांतलो पुर्वीत, हास्त्या वदनार सर्वांच्या काळजांत रोमोन रावल्लो कुशाली पाद्र्याब, विविध कला देण्यांनी सुवार्ता प्रसार करचो सोम्याचो संदेशगार, विविध भासांच्या रेतिरेद्वारी हजारो लोकांक सोम्याते वडचो क्रिस्ताचो सेवक, इतली दिरवी आपलेते आसल्यारी खालत्या बळ्या स्वभावान सर्वांच्या काळजा मनांनी मोगाचो जागो आपणायिल्लो आमचो आनी तुमचो सर्वांच्या मोगाचो मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा. फादर, भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक येदोळच हांवें तुमकां स्वागत मागलो. तुमी एक याजक, एक म्हणयारी जावन आसात. तर हरी एका मिसावाक एक मेट आसता, एक थळकट्ट म्हणून आमी सांगता, एक फावंडेशन म्हणून आमी सांगता. आनी आमी सक्कड पयले स्टार्ट करचें तुमच्या कुटुंबांत. देखून तुमच्या मम्मी डॅडीच्या विशयान, माय बाबाच्या विशयान, भाव भयणीच्या विशयान, खंयसर तुमची वस्ती आसली, खंयच्या फिरगजेन तुमी जल्मल्यात, ह्या विशयांत एक मोठो विवर आमच्या वीक्षकांक. म्हज्या जल्मा विशयांत सांगचें जाल्यार हांव जल्मलो मुर्कोत पलके म्हणून बेळवाई ग्रामा सावेरापुरा. आतां थंय एक सा फ्रांसीस सावेराची फिरगज आसा.
पयलीं आमी पालाडका बिरगजेक सेरवले जावन आसा. पालाडका साईनास लोयलाचे बिरगज. ताज्या उपरांत 2015 इसवेंत आमकां चिंता 2015 इसवेंत फूल टायम आमकां इगर्ज जाली. तशें हांव ह्या इगर्जे सेरवलो जावन आसा. पूण आमी इगर्जेक सुमार एक 3-4 किलोमिटर चलोवन वेतेले हांव. आमी 7 जाणां भुरगीं. म्हजो बाब कृशीक, म्हजी माय घरा वावर करताली, बाबाक सांगात दिताली. आनी 7 जाणां भुरग्यांत हांव चवथो चेरको. आमी ते एक भाव, म्हाका जाल्ल्या चौग, तशें तेका भयणी. अशें आमचें जिवीत कृशीचें भुविंतूत आमी व्हड जाल्ल्या. आनी कितें तातूंत जाता तांतलेंच आमी केलें, जेवलें. आनी ताजे अनवरते जावन असल्या कुटुंबांत आसलें मागणें. त्या मागण्याच्या स्पिरितांत आमचें कुटुंब वाडोवन आयिल्लें म्हणल्यार कितें चूक जावची ना. त्या खातीर आज हें देवोपणें जाल्यार त्या सावय बापायच्या मागण्याचो स्पिरीट जावन आसा. मस्त खुशी जाली फादर. कित्याक म्हळ्यार तुमचें कुटुंब एक मण्णीन मक्कळ कुटुंब म्हण आमी सांगयेत. आनी तशेंच क्रिस्ती बावडतान वाडिल्लें कुटुंब. तुमच्या आवय बापाय विशयान तुमी सांगलें. भावा भयण्यां विशयांत एक मोठी विचारक. भाव भयणी आमी 7 जाणां भुरगीं. म्हजो मालगडो भाव तो वावर करते आसा. आनी तशेंच म्हजें मालगाडें भयण नर्स जावन कुवेटांत वावर करते आसा. ताका 2 जाणां भुरगीं आसात. ताज्या उपरांत आनी एक मालगडो भाव तो बॅरिनांत वावर करते आसा. ताका 1000 जावन 2 जाणां भुरगीं आसात. ताज्या उपरांत हांव शिवमोगा DCC येजाक जालो. म्हज्या नंतर म्हजो भाव तो घर सांबाळते आसा. ताका एक भुरगें आसा. आनी तशेंच ताज्या नंतर म्हजे 2 भयणी आसात. एकल्याक एक चेरको भुरगो आसा आनी एकल्या 2 चेरके भुरगे आसात. तांच्या काजार जावन तांच्या कुटुंब ती सांबाळून आसात. हय फादर, कुटुंबाची वीत. आतां कुटुंबाची वीत जावन देव आपोवणें. हय भोव आपुरबायेचे देवत कुटुंबांत तुमी तुमचें बाळपण संपयलें. परिपिकायेक पावतना सोम्याचो ताळो तुमकां आयकलो. आनी सोम्याचो ताळो आयकलो. खंयच्या रितीच्या प्रेरणाचेर तुमी एक याजक जायजे म्हूण तुमकां भोगलें फादर? म्हाका याजक जायजें म्हूण म्हाका 2ऱ्या क्लासींत हांव भोगुल्लें. म्हाका ल्हान आसतना आमच्या गांवांत बेन्नीबाई म्हूण एकली आसली, NC पालडकाची आवय. ती आमकां सगळ्यांक आदावाचे काणी, अब्राहमाचे काणी ती बरो सांगताली. मोइजेचे, मागीर ती उतरवणू, हें सगळें ल्हानतावन आमी तिजे तावन आयकल्लें. आनी आमच्या गांवांत आसलीं पुरो क्रिस्तांव घरां. तशेंच मागीर आमकां आमच्या कुटुंबांत सकाळींच्या मागणें आनी सांजेच्या मागणें आसलें. ताज्या उपरांत हर एका आयतार आमी दोतोर वसोजस हर एक आयतारा मीस चुकोवंक ना. आनी थंय याजकांचे मीस तांणी दिवचे सेरमांव ते मस्त प्रेरीत जाले. तशें म्हाका ल्हानतावनूच एक याजक जायजे म्हणली व्हडणी आनी आशा म्हज्या काळजांत हांव चिंता ती देवानूच घाल्ली. तशें म्हाका प्रेरण जाल्लें. ताज्या उपरांत वाडता 5व्या क्लासीन की 6व्या क्लासीन वतना म्हाका त्या दाडा एक जाकेवाची काणी हांवें वाचली कानाडी भाशेंत. ती म्हाका मस्त प्रेरण दिवंक लागली. कशें जाकेव आशेवन जेजू पळोवंक आशेतालो तशेंच म्हज्या जिवितांत ती देवान तें प्रेरण घालें. म्हाकाय जेजू पळय जय म्हणली आशा आनी व्हडणी. ती व्हडणी काळजांत त्या दाडा सायली. हांव चिंता तेंच म्हजें बेजीक देव आपोवणें. थंय देवाचेंच एक निर्मोणें म्हज्या काळजांत देवान घाल्लें म्हळ्यार चूक जावची ना. हय. सो फादर, आतां तुमचें कुटुंब आसलें मंगळूर DCC. तुमी आतां याजक शिवमोगा DCCचे. देव आपोवणें तुमकां एका शिवमोगा DCCक वचोंक खंयच्या रितीर प्रेरण जालें? हांवें सपनांत चिंतूंक ना हांव शिवमोगा DCC वेतलो म्हणून म्हज्या सपनांत येनातलें. म्हाका कळीत आसलें आमचें पालाडका मोडबेद्री आमचें इस्कल घर सोडल्यार दुसरें कितेंच कळीत नासलें. पूण त्या दाडा आमी राखणो तशें आमची माय आसले सकड पत्रां घरांनी येतालीं आनी तातूंत चडावत आसलें तुमकां ही DCC पळयता ती DCC पळयता म्हणून. 10-20 तेस म्हाका हांव शिवमोगा कोडयाळ DCCक जॉयन जालो. ग्लॅडसाम होम फॉर स्टुडंट्सांत 2 वर्सां म्हजें शिकप केलें. PUC हांवें मिलाग्रिसान केली कोडयाळांत. ताज्या उपरांत 1988 हांव चिंता शिवमोगा DCC बेंगळूर आर्चडियोसीस तावन आनी ही आमच्या चिकमंगळूर DCC तावन वेगळी करून नवी DCC केली. आनी म्हाका आसलो विगार बाप म्हजो वोकेशन प्रोमोटर तो जावन आसलो बाप माथायस पेरेर. तांणी म्हाका म्हज्या मतींत एक उजवाड घालो म्हणयात. कित्याक हांवें चिंतलें एक मिशनरी याजक जायजें म्हणून. म्हळ्यार हांगा मिशनरी काम ना म्हूण न्हय, आमच्या गांवांत दुसऱ्या गांवाक या म्हणली एक म्हाका आशा आयली.
आनी तशें हांवें म्हज्या मोतींत आसलें लाग नोवेचें म्हणून, कित्याक म्हजो शेजारी पाद्र्या बेकलो जॉर्ज जी डी कोस्ता म्हणून थंय आसलो. तशें चिंता आसतना म्हजे विगार म्हणा लागलो, हांगा नवी दिएसीस जाल्या, तांकां याजाक नांत खंय, तांकां देवपणी जाय जाय खंय. ते दाळचे गोळी बाप आमचे इग्निशियस पिंटो जावन आसले, तांणी सक्कड पाद्र्याबांक कागदां बरयल्लीं. आनी तशें मातायस पेरेरीच्या एका त्या प्रेरणा काल हांव कितेंच कळीत नातल्या हांव त्या शिवमोगा दिएसीसेक जॉयन जालो म्हूण येता. आनी ते एक देवाचेंच निर्मोणें म्हळ्यार देवाचीच एक वाट म्हळ्यार सूख जावची ना. हय हय खंडीत देवाचें एक निर्मणेपणाचें सुगोवंक जायना. हय. पूण आमी एक भौगोलीक रितीर पळोवचें जाल्यार, सांस्कृतीक रितीर पळोवचें जाल्यार आमची संस्कृती हांगा कोंकणी बेज्ड संस्कृती, हय. थंयसर कन्नडा बेज्ड संस्कृती. हय. तुमी कन्नडा दिएसीक वेता म्हणटना उरल्याची प्रतिक्रिया कशी आसली फादर? न्ही त्या वेळा कांय प्रतिक्रिया गिरिक्रिया कांय आमकां गोत्तू ना. आमकां गोत्त आसलो क्रिस्त मात्र, आमकां गोत्त आसलो मागण्या मात्र, आमकां गोत्त आसलो भावार्थ मात्र. खंय भावार्थ आसा, खंय मागण्या आसा, खंय क्रिस्त आसा, थंय संस्कृती एकच क्रिस्ताची. म्हज्या मोतींत एक आजुनूय तीर जावन आसा. हांव एक आजाक खंयच्याय भाशे खातीर न्हय, खंयच्याय संस्कृती खातीर न्हय, खंयच्याय न्हय. हांव जल्माला एक कोंकणी कुटुंबान ती म्हजी सूख न्हय. एक मिशोनरी, एक याजाक तो जाला तो सगळ्या संवसाराक, कित्याक सुमयान सांगलां वसा सगळ्या संवसारा सुवार्ता परगट करा. परगट करा म्हणजे तेंच्या लोकांच्या जिविताची साल आमी समजून घेवंक आसा. आनी तांची साल हांगा आमी ती समजून घेता आसतना आमकां कितें जाता, भावार्थ सगळो आमचो कथोलीक सभेचो एकच, मागणें एकच, आमी पातयेचो सोडवणदार क्रिस्त एकच. ताजे उपरांत उरलें खंयचेंय तें एक व्हड म्हूण म्हाका भोगना. आनी उरलें तें आमच्या जिविताची साल, त्या जिविताच्या सालींत आमी तांच्या सांगाता एक जावन हे सुवार्थेचें मिसावाचें काम करचें तें म्हाका भोगलें. म्हज्या मतींत आजुनूय तीच भोगणा, दुसरी खंयचीय म्हाका ती भोगणा म्हज्या जिवितांत नात. म्हजें एकच फोकस जेजू, एकच फोकस मिसांव, एकच फोकस सुवार्ता, एकच फोकस तो भावार्थ, तेंच मागणें. तितले शिवाय दुसरें म्हज्या मतींत या दुसरें खंयचेय म्हज्या मतींत तें म्हाका रिगना. तुमचो ध्येय आपुरबायेचो, क्रिस्ती प्रेरणाचो. फादर तुमी आतां सेमिनरीक जॉयन जाल्यात. सेमिनरींत वडदी पर्यंत खंयच्या रितीची अभिवृद्धी जाली त्या विशयांत एक मोठो विचारक. वय पळय, आमी जॉयन जातना आमकां कांय तेदे व्हडलें कांय कितेंच कळीत ना. म्हण आमी ल्हान भुरगे. हांव धावी जावन ग्लॅड समाज जॉयन जालो, PUC जाली, पयले फावटी कोडयाळाक आयिल्लो. ताजे उपरांत शिवमोगा जॉयन जालो. शिवमोगा जातेस म्हाका मैसूरांत बन्नी मंडप आमचे मायनर सेमिनरी, परत नवें वातावरण, नवे ब्रदर्स, नवे तुवें सांगले प्रमाणे कोंकणी, तामिलो, कन्नडा, विविध वर्गाचे ब्रदर्स आमी सांगाता आसले. हांव तांचे सांगाता आमकां कितें जाता, आमकांय एक आमच्या मोतीचो एक अनकार पयस वेता, इल्लें एक्सपोजर आमकां मेळटा थंय. आनी आमकां मेळिल्लो रेक्टर आल्फ्रेड मेंडोन्सा बरो रेक्टर, तो आमकां सगळ्यांक बारी मोगान पळयतलो. आमकां बरी तरबेती दिली, एका वर्साची तरबेती. हांव चिंता ती बारी एक मुळावी तरबेती आमकां ह्या जाकां कोणाकय जाय जाल्यार. तातूंत आमकां इंग्लीश, लातें शिकोवंक आसलें, कित्याक सडावत आमची फिलॉसॉफी, थियोलॉजी करतना गरज पडटा. ताजे उपरांत थंय म्हाका बेंगलोर सान पेद्रूच्या पोंतिफिकल सेमिनरीक धाडलो. थंय त्या दाळा फिलॉसॉफी म्हूण आसा, तत्वशास्त्र, 3 वर्सां हांवें तें केलें. ताजे सांगाताच म्हजी डिग्री BA बेंगलोर युनिवर्सिटींत हांवें केली. ताजे जातेस म्हाका रिजन्सी हरिहर आमच्या भलायकेच्या मायाच्या आतां बाजिलिकाक थंय घाल्लो. ताजे उपरांत परत 3.5 वर्सां थियोलॉजी बेंगलोरच्या सान पेद्रूच्या पोंतिफिकल सेमिनरींत हांवें केली. ताजे उपरांत म्हाका डायकनेट मिनिस्ट्री तिर्ताळ्ळेंत लोर्द मायच्या पिरगजीन गुरुंबाक मेळ्ळें. तशें 1999 मे 10 तारखेर म्हाका शिवमोगा DSCCक तवळचे गोवळी बाप आमच्या बेलगाम DSCCचे आतां आर्चबिस्प जावन आसले ते रिटायर्ड जाल्यात, बर्नार्ड मोरास बापानी म्हाका दिल्ली जावन आसा. तशें म्हजें सगळें शिकप सडावत कोडयाळांत भायर येता म्हण येता. मैसूर एक वर्स जाल्यार म्हज्या बेंगलोर एक दुसऱ्यां घरा आहल्या बरी, थंय सावन सर म्हजें शिकप शिकयलो. आनी थंय म्हाका उरले विविध नमुनेचे जावंक बरो दुसऱ्या आंध्र प्रदेशांत हांव केरळांत हांव तमिळनाडूंत हांव नॉर्थांत हांव सबार ब्रदर्स दुसरे गांवचे तांची कितें म्हणटा संस्कृती समजोवंक, तांचे सांगाता वाडोवंक. आनी आमचें फॉर्मेशन त्या आमकां बरे फॉर्मेटर्स आसले, बरे आमचे
कितें म्हणटात याजाक आमकां मजत करचे, ह्या प्रेरण दिवचे, समपूर आमचें तें उणेंपण आसल्यार आमकां तिदवून मुखार येवचें बरें करचें, तसली एक तरबेती म्हाका सान पेद्रूच्या फोंतिफिकल सेमिनारीन मेळ्ळ्या. म्हणल्यार खंडीत हांव देवाक अर्गां दितां. तशें जाल्ल्यान म्हजें शिकप सगळें चडावत बेंगळूरूच जालें. शिकप जालें, तरबेती जाली, याजकी दिक्षा जाली, तुमी याजक जाल्यात. ताच्या उपरांतली जबाबदारी सहाय्यक याजक विगार जावन सर्व रितीची जबाबदारी तुमकां पाळोवंक आसता. ह्या विशयांत विगार जावन एक खंयचे रितीची जबाबदारी तुमी खंयसर घेतली, एक मोठवी झळक? आमचें एक लायफ 3 स्टेज म्हण येत. एक आमी ल्हान आसतना आमचें घर, आमचें वातावरण. दुसरें आमी मायनर सेमिनरी घेतना एक वातावरण. ताजे उपरांत मेजर सेमिनरी घेतना एक वातावरण. ताजे उपरांत ह्या जाग जाल्या उपरांत दुसरेंच वातावरण. कित्याक म्हळ्यार एक उपयोंक शिकल्या उपरांत या सुकण्याक उबोवंक शिकल्या उपरांत उबोवचें, तातूंत उदकान देंवल्या उपरांत तुमी उपयेचें. तशें सगळें जिवीतच एक डिफरंट. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें शिकल्या आतां जियेचें. म्हाका हांव पयलीं 2 वर्सां असिस्टंट जावन आसलो. चित्रदुर्गाच्या चಳ್ಳकेरे म्हणल्यार गांवांत रावतालो, थंय असिस्टंट जावन आसलो. ताजे उपरांत म्हाका पयलो विगार म्हळ्यार हांवें 2021 म्हाका बिदनूर नगरा म्हणटा होसनगरा तालुक्याची जैतेवंत मेळची पिरगज आसा थंय म्हाका पयलो विगार जावन गेलो. म्हजे सांगात काजीतोरी दिल्लो आनी तवळ म्हाका यूथ डायरेक्टरी केल्लो. आनी पयली पिरगज ल्हान पिरगज एक 30 कुटुंबां, पूण लोक बरो आसलो थंय, बावार्थी लोक. आनी मिसावाक बरो पाठिंबो दिला म्हाका. सांगचें म्हण न्ही, थंयसर लोक आजुनी म्हजी पयली पिरगज विगार जावन हांव आसलो थंय 2 वर्सां जाल्यार. आनी थंय सेवा करूंक देवान म्हाका दिल्लें भाग आनी त्या लोकांचो भावार्थ आनी त्या लोकां तावन म्हाका मेळ्ळेलें प्रेरण, तें म्हाका एक विगार जावन थंय जाल्लो अनुभव जावन आसा. आनी तसो लोक म्हाका बरो प्रेरण दितालो, सांगतालो हप्त्या मदें हांगा काम ना, तुमी टायम वेस्ट करनाकात, तुमी सुवार्थ परगट करा. म्हळ्यार तांचे ही एक आशा ह्या जाग सुवार्थ परगट करीचे आनी ह्या सुवार्थे द्वारे लोकांक बरेंपण जायचें. कित्याक म्हळ्यार नगरा एका काळार थंय रेत्योऱ्यो चलतल्यो, सबार रेत्योऱ्यो चलतल्यो. तशें जाल्ल्यान म्हाका हांव चिंता तें म्हाका एक लोकांचें प्रेरण आनी जैतेवंत मायेचें एक मागण्याचें प्रेरण म्हण येता. तशें जाल्ल्यान म्हजी पयली पिरगज म्हाका एक बरी पिरगज म्हज्या कितें म्हणटात म्हज्या भावार्थांत घट जावंक म्हाका प्रेरण जाली म्हण येता. फादर फ्रँकलीन त्या नांवाक आनी एक पर्याय नांव तरणाटो पाद्र्याक, युवा जणांचो पाद्र्याक. कित्याक तुमी आजुनूय युवा जणांच तितले यंग एनर्जेटीक आसात. पूण तुमकां तुमच्या थिएसिसींत युवा जणां मदें थंयसर वावर करूंक वर्तो एक अवकाश मेळ्ळो आनी सुदीर्घ काळाचे मिसांव तुमी थंयसर केले. देखून त्या मिसावाची एक झळक आमच्या विक्षकां मुखार. युवा मिसांव म्हणटना म्हाका युवा मिसावांत हांव ल्हानतावन पळयल्लें मिसांव. कित्याक म्हळ्यार हांव पालडका बिरगजींत आसतना आमकां लोयोला यूथ क्लब म्हूण आसलें आनी आमचो विगार बाप मानादी बाप मातायस पेरेरा आमकां ब्रदरां पुरो यूथ मिनिस्ट्रींत इनवॉल्व करतलो. तशें जाल्ल्यान खंयचे युवा पिकनीक आसूं दी, युवा प्रोग्राम आसूं दी, तातूंत इनवॉल्व जाल्ल्यान आनी इल्ली ती झळक हांगा आसल्यान DACC येता आसतना त्या दळाचे आमचे गोळी बाप, आतां उडपीचे गोळी बाप जेराल्डायजा ग्लोबो, तांणी म्हाका हें मिसांव म्हज्या खांद्यार दिलें आनी तांणी सांगलें आनी तुका आजच फळ मेळटा म्हण चिंती नाका, पूण तूं तें मिसांव कर, काम कर, देव फळ दिता, लाँग रन देव फळ दिता. तशें तें हांव चिंता तांणी म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो. हरी एका आमचे एक 3 वाराडे आसले. 3 वाराड्यांत एक 6 जाग्यांनी आमी एक प्रोग्रामां दवरून युवा जाणांक पयलें म्हळ्यार आमचें एक स्क्रॅच जावन सुरू करचें आसलें युवा वावर. आनी म्हज्या मतींत हें कॅरिस्मॅटीक देणें आसल्यान हांवें चिंतलें कितेंय करच्या पयलीं हांकां जेजूक दिल्यार एक उरिल्लें मिसांव करी येता. आमी खंय सुकोवन पडटा म्हळ्यार आमी उरिल्लें पुरो सेक्युलर करूंक पळयता, पूण खंय क्रिस्ताक खंय भावार्थ तांकां घट करीचे थंय घट केल्यार ताच्या उपरांत युवा जाण आमचें बळवंत जातलें म्हणल्यार म्हजी एक खात्री जावन आसली. कित्याक म्हाका तो अनुभव जाल्ल्यान. तशें जाल्ल्यान पयलें एक 100 कडेन अशें तरबेती प्रोग्रामां दवरलीं. ताच्या उपरांत हांवें युवा रेत्योऱ्यो सुरू केल्यो. हरिएका युवा रेत्योऱ्यो सुरू करचे पयलीं हरिएका पिरगजींक हांव भेट दितालो. भेट दिवन विगारा सांगात आदले दीस वचून रावतालो.
दुसरे दीस मिसाचें बलिदान भेटयतलो, तांचे लागीं हांव संवाद करतलो. खंयच्या मिसावान ती गरजेचो पाठिंबो विगार आसो. तशें म्हाका विगार बापानी आनी म्हजी काले ती हांव कोणा कडेन झगडचो मनीस न्ही. आनी तांचे लागीं येताना तांणी म्हाका बरो स्वागत दिलो, पाठिंबो दिलो, प्रेरण दिलें. आनी म्हजें तें कितें तें एक आशा आसा ती तांकां कळीत जाली. ताजे उपरांत अशें युवा जाणांच्या मिसांव बांदून हाडूंक एक म्हाका प्रेरण जालें म्हूण येता. आनी सोमयानच म्हाका बोळ दिलें आनी तवळ म्हाका मस्त पाठिंबो दिल्लो ब्रदर टिके जॉर्ज हरयेक कडावरेतीर कर्ण. ताजी टॉक्स बरो कितें म्हणटा लायफ ओरिएंटेड, तांचे जिवीत बांदून हाडचे विशयान. आनी अशें ते मिसांव करतना त्या मिसावांत साबार फळो हांवें पळयलो. साबार युवा जण तांची वायट साल सांडून बऱ्या वाट्याक आयले, भावार्थाक आयले, मागण्याक आयले. आनी म्हजेच ह्या जाग बाब सक्कड म्हणटाले आतां मस्त परिवर्तन जालां. म्हळ्यार हांव चिंता क्रिस्ताची खात्री आमकां आसल्यार, क्रिस्त आमच्या भितर आसल्यार आनी आमी क्रिस्ताक प्रामाणीकपणी दिल्यार खंडीस क्रिस्त बदलावन हाडटा म्हणलें एक म्हज्या जिवितांत ती म्हाका एक खात्री आसली. तशें हांवें तें मिसांव करूंक म्हाका सोमीस धैर्य हांवें सोमीचेर पळोवचें आसलें. विसेबान म्हाका यूथ डायरेक्टर केल्यार आमचो डायरेक्टर जेजू आनी मोरी मागीर ती आसल्यार पुरो जाता म्हणलें. आनी खंयची म्हजी प्रोग्रामां मागण्यान सुरू करणं, मिसाच्या बलिदानांत आनी अडोरेशनांत ल्हान अडोरेशनांत ते एंड करतलो. अशें तांकां एक दोनी तांचे तरबेती तांकां दिसल्यान एक बॅलन्स करून शिकोवचें आसलें. एक देणें तें देवान दिलें म्हळ्यार चूक जावची ना. देवान तुमकां सबार देणी दिल्यात फादर, आनी त्या देण्याक विविध वाटो उक्त केल्यात. ताच्या उपरांत तुमची ही एक चुरूकाय, बुद्वंतकाय आनी संघटन गुण पळोवन विविध हुद्दे तुमकां, हुद्दे म्हणच्या बदला जबाबदारी म्हणटा हांव, जबाबदारी तुमकां थंयसर लाभली. ह्या विशयांत एक मोठी विचळक. वय जबाबदारी हांवें चिंतेंतल्यानच सोमीचो तूं मोग करताय, सोमी जबाबदारी दिता. बायबलांत एकल्याक 5 तालंतां दिलीं ताणें 10 केलीं, एकल्याक 3 दिलीं ताणें 6 केलीं आनी एकल्यान पूर्ण दवरलें. आमकां आमी तें पूर्ण दवरूंक नजो. देवान दिल्ली देणी पळय ती देवाच्या राजा खातीर उर्जीत करी जाय. हांव तालंताचेर पातयना. तालंत म्हळ्यार प्रतिभे म्हणटात न्ही, टॅलंट्स, देण्यांचेर पातयता. देणे म्हाका तालंतांनी जावन हांव ल्हानता म्हाका तालंतां कांय नात. प्रतिभे म्हाका बारी उणें, शिक्षण ती हांव फाटीं आसलो. पूण देवाचो पवित्रत्म आमच्या थंय कशें बावतिस्माद्वारी कशें थिरवणेन काम करता, तशें ते पवित्रत्मेच्या प्रेरणान ताणें दिल्ल्या म्हाका एका कुरपेन आनी हांवें केदाळे मिसांव वावर करतना तें म्हाका एक हुद्दो म्हूण हांव केदाळे चिंतिना. हांवें चिंतचें आसलें तें देवान दिल्ली एक जबाबदारी, थंय देव म्हाका चलयता. तशें जाल्ल्यान युवा डिरेक्टर हांव जालो. ताज्या उपरांत हांवें चिंतूंक ना म्हाका जॉयंट सेक्रेटरी म्हूण कर्नाटका केलो. ताज्या उपरांत कर्नाटकाचो युवा डिरेक्टर केलो. ताज्या उपरांत हांवें म्हजें मिसांव मुग्दल्या कडल्यान हांवें चिंतलें युवा जाणांचें म्हाका राष्ट्रीय मट्टार मुसोर वचोंक एक अवकाश सोमयान दिलो. ताज्या उपरांत हांव फाटीं आयलो. म्हजी CDSS खंय कितें मिसांव म्हाका दिलां तें हांवें केलें. ताज्या मदें म्हणलें कॅरिझमॅटीक मिसांव जावं पुरो, विविध मिसांव सान विन्सेंट दे पौलो या लिजन ऑफ मेरी, मुरियल सोडॅलिटी आनी एक्युमेनिझम अशें साबार मिसांव खंयच्या गोवळे बाबांनी दिल्ले. म्हज्या मिसांवांक हांवें जस्टीस केलां आनी त्या मिसांव म्हजें फोकस केदाळे जेजू. हांव ते मिसांव जेजू पळोवन करचे शिवाय आनी म्हाका ते कोणेंय सांगलें ते उद्दे, म्हजो उद्दो एकच देवाचें उतर, म्हजो उद्दो एकच म्हजें आपोवणें. ताजे वरन तो उद्दो दुसरो कसो येना. ताजे उपरांत कितेंय मेळटा तें सेवेचें मुखेलपण. देवान दिल्लें सेवा खंय घालता थंय आमी सेवा करीचे आनी लोकांचो मोग करीचे, लोकांक ती सुवार्थ आमी वांटी जाय. त्या खातीर हें सक्कड ताजो मोग करतना ताणें दिलें आनी ताच्या मिसांवांत तो चलोवन आसा तितलेंच म्हळ्यार म्हूण चिंता हांव. आतां मुखल्या विशयाक वेच्या पयलें ताका एक प्रस्तावन जावन हांव कारिझमॅटिकाच्या विशयांत येता. कारिझमॅटीक फिल्डांत तुमी जायती सेवा दिल्या, त्या एका सेवेचें एक धाकटें पिंतूर आमच्या विक्षेका मुखार. कॅरिझमॅटीक ती हांव ल्हान आसतना हांव नुसो मागण्याच्या स्पिरितान आमकां वाडयल्लें. ताज्या उपरांत हांव एक 94 रिजन्सीच्या टायमार म्हाका थंय हरियारा मायेच्या पांयांतळी आसच्या विगार, तेदाळ विगार जेसू रक्षकानादाद म्हण आसलो तो इल्लो कॅरिझमॅटीक स्पिरीट आहल्यान थंय तो म्हाका इल्लो स्पिरीट ताज्या तावन तो मेळ्ळो आनी तें म्हाका प्रेरण जालें. ताज्या उपरांत हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक 94 म्हजी थियोलॉजी करच्या पयलीं हांव वचून आयिल्लो.
थंय जाल्या उपरांत 1999 अर्द मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या पिरगजींत हांव तें चಳ್ಳकेरे आसतना एक म्हाका दैवीक दर्शन म्हज्या जिवितांत जालें. तें म्हज्या जिविताचें एक टर्नींग पॉयंट म्हण येता. थंय तावन म्हाका ब्रदर टी.के. जॉर्जाची वळख जाली. ताणें म्हाका सांगलें उतरां तूं ह्या जाग जालाय भितर हांगा बसोंक न्हय, बगार सुवार्ता परगट करूंक म्हणून. आनी सुवार्थेचें एक थान या दिशा, कित्याक तो एक फिल्म नट जावन ताका देवान दिल्लें एक जिवीत तें हांवें पळयलें. ताजे उपरांत देवान ताच्या द्वारे म्हाकाय एक सुवार्थेचें मिसांव करूंक कॅरिझमॅटिकाचें देणें दिलें. म्हळ्यार खंडीत तें एक देवाचेंच बेसांव म्हण येता. देव बरें करूं फादर. हांवें हें एक मुळावो विशय विचारलो, कित्याक म्हळ्यार हांव आतां येसू स्पर्श थंडाच्या विशयान एक चडीत तुमचे तावन एक जाणवाय आनी माहेतकाण घेवंक आशेता. कित्याक आमचे विक्षक राखून आसात. कित्याक येसू स्पर्श थंडा भोव आपुरबायेन सर्वाच्या मोगाचो तो जावन आसा. तुमी त्या थंडाचे डिरेक्टर जावन आसात, आत्मीक निर्देशक जावन आसात. सबार जण तांचो निस्वार्थ वावर सोम्याच्या महिमे खातीर दिवन आसात. आतां येसू स्पर्श थंड कसो प्रारंभ जालो? तुमी एक रेतिरेचे पाद्रे जावंक कशें खंयचे घडीत कारण जालें? येसू स्पर्श थंड म्हळ्यार ब्रदर टी.के. जॉर्ज पुरो कडेन रेतेर दितालो. रेतेर दितना ह्या जाकांनी ह्या गोळी बापांनी सांगचें पाद्र्या बागा पोंडाड, पाद्र्या बागा पोंडाड. पाद्र्या बसोडावत पुरो तांच्या फिरगजेचे मिसांव आसता, इस्कॉलाचे मिसांव आसता, इतलें सुलाभ ना वचोंक. आनी तो वेळ हांव असिस्टंट जावन आसलो. म्हाका इस्कॉलाचे मिसांव दुसरें कशें नातलें. आनी सगळो दीस वगत बसच्याक जेजूचे प्रेरण जाल्या उपरांत तांच्या सांगात हांवें वसोंक धरलें. हांव सुरू रेतेर दिनातलो. 1990 2001 ह्या 3 मुसोरो हांवें केवल ब्रदर टी.के. जॉर्ज कितें सुवार्ता परगट करता तें हांव आयकतालो आनी हांव बायबल वाचतालो. आनी ताज्या उपरांत सेर्मांव एक ल्हान दितालो, मीस करतलो, आराधनाक एक्सपोज करतलो, ब्रदर सकट चलयतालो. ताज्या उपरांत ब्रदर ते येसू स्पर्श थंड असो मुखेली जेजू येसू स्पर्श, कितें म्हळ्यार जेजून स्पर्श करचे पंगड. ताज्या उपरांत ब्रदर तो मुखेली, तो म्हाका पाद्र्या जाय म्हणल्या खातीर मागीर ताज्या सांगात हांव आसलो. आनी म्हाका बरें दिसलें, कित्याक म्हळ्यार खंयच्यान टायम वेस्ट करच्या की, नेगेटीव जावन टायम वेस्ट करच्या की, नाका जाल्लें बरोवन टायम वेस्ट करच्या की, नाका जाल्लें चिंतून टायम वेस्ट करच्या की, ह्या इगर्ज मते नकारात्मक जावच्या की, ह्या आमच्या वडिलां विरोध वचून नाका जाल्लें सकट करच्या की, बरें कित्याक करूंक नजो, कित्याक सुमयेच्या मेटांनी चलोंक नजो, कित्याक सुमयाक आमी परगट करूंक नजो. तशें म्हज्या मतींत एक सकारात्मक चिंतप म्हजे थंय येवंक धरलें. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार कितें जाता, आमकां पुराक थोडे फावटी टायम आसता, पिकनीक पार्टी बरोबर वचोंक टायम आसता, पूण सुमया खातीर आमी टायम करता म्हणल्यार हांवें म्हाकाच विचारलें, हांवें म्हाकाच दुरसोंक धरलें, तूं फूल टायमार, हांव जेजू खातीर फूल टायमार, हांव कांय पार्ट टायमार न्ही. पूण तो वेळ म्हाका ब्रदरा सांगाता एक ह्या जाग जाय आसलो. तशें मागीर ब्रदर म्हणलो आमी एक येसू स्पर्श पंगड म्हण करया, आमी सांगाता रेतेर दिवंक सुरू करया. आनी इगर्जींत आनी ताजो ध्येय प्रमुख जावन आसलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो सबार लोक इगर्ज मात सोडून येतालो आनी आमकां लोकांनी विचारचें आसलें, आमकां मीस जाल्या उपरांत या एक ल्हान आराधन जाल्यार शुक्रार आसता, आमकां देवाचें उतर मेळना. त्या खातीर आमचें कस जावन कथोलीक सभेन दिल्लो बायबल, कथोलीक सभेन तो परगट करीचे, त्या खातीर तें एक मिसांव करीचें म्हणून देवाचें उतर हांवें केदाळे म्हणचें रेतेर म्हळ्यार एक दोतोर न्हू. थोड्यांक कळीत ना, थोड्यांनी म्हणचें रेतेर म्हळ्यार तांच्या मतीन घालें दुसरें आसा कोणा, पूण ती दोतोर खंयची दोतोर न्हू, बायबला विशयान शिकप तेंची दोतोर न्हू. ती दोतोर तांकां जावं पुरो साक्रामेंता विशयांत, उपदेशा विशयांत, भाग्यवंत त्रिंदादी विशयांत, सुमयेच्या सुवार्थे विशयांत आमी थंय सुमार टॉपीक हाडून घेता. देवाचें उतर जावं पुरो जेजू एकलो सोडवंदार, देवाचो मोग, युकरिस्त, हें सकट हें आमी एक्सप्लेन करचें एक 3 दीस रेतेरेंत. तशें एक येसू स्पर्श पंगड करन आमी लोकांचो भावार्थ गट करूंक एक आमी सुरू केलें तें की आमचें मिसांव म्हळ्यार तें देवानच एक दिल्लें प्रेरण म्हण येता. अशें येसू स्पर्श पंगड आरंभ जालो. हांव ब्रदर टी.के. जॉर्ज, आतां ताज्या उपरांत आमच्या सांगाता भयण मंजुळा जॉय आमच्या सांगाता जॉयन जाल्या प्रो लायफार. भाव विलियम एक सुमार 20 वर्सां पर्यंत आमच्या सांगाता तो आसलो. आनी साबार आमच्या मदें येवन ब्रदर डेवीस जावं बरो थोड्यांनी येवन कितें म्युजीक आमकां ह्या सुवार्ता परगट करून ह्या जाकांनी आमकां प्रेरण दिल्लें आसा. आतां तुमी
विविध देणे हांव सांगता टॅलंटांनी विविध देणे तुमकां सोम्यान फावो केला आनी विविध भासांनी उलोवचे देणे तुमकां फावो केला. तशें तुमचे सुवार्थ प्रसारांत तुमी इंग्लिशांत ती सुवार्थ प्रसार करतात, कोंकणींत ती सुवार्थ प्रसार करतात, कन्नडांत ती सुवार्थ प्रसार करतात. सो विविध भाशेन हे सुवार्थ प्रसार केल्ले त्या झाडां तुमची बोगडां कशी पाद? सांग पावल सांगता ग्रेक मदें हांव ग्रेक जालो, हेब्रेव मदें हांव हेब्रेव जालो, सगळ्यांक कशें जाय तशें हांव जालो म्हणून हांगा परत हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार सुवार्थेन भास मुख्य न्ही, सुवार्थेन क्रिस्त मुख्य. क्रिस्ताक परगट करी जाय जाल्यार ती भास अडकळ जावंक नजो. हांवें सांगचें हांव भाशे खातीर पाद्र्याप न्ही, हांव जिजो खातीर पाद्र्याप. आनी आमी सर्गाक येताना देव विचारना तूं खंयची भास उलयताय, तूं घालें तें विचारना तो. हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें गे, पियोंक दिलें गे, बंदेंत आसलो, हें सकाळीं विचारता. तें म्हजी एक कात्री म्हूण येत. आनी भास म्हाका केदींच अडकळ जावंक ना. कोंकणी म्हजी भास मायभास, कानाडी भास आमी शिकिल्ल्या कानाडा मिडियमांत, तशें जाल्ल्यान तें कांय व्हडलें प्रॉब्लेम जावंक ना. इंग्लिशींतले सुरवेर कस जातले, मागीर पिकअप जालो हांव. ताज्या उपरांत आतां इल्ली तमिळूय एक 60% तमिळ म्हाका उलोवं येत, कांतारां पुरो गावी येत, आयकता. ताज्या उपरांत थोड्यो भासो इल्ल्यो समजोवंक हिंदी हांव नॉर्थान पुरो इल्लो हिंदी सुवार्थ परगट करूंक लागलो. अशें हांव चिंतता भास आमच्या मिसांवां खातीर लोकांक आमी जेजूक पावीत करी जाय, त्या खातीर एक माध्यम शिवाय दुसरें खंयचें म्हणून हांव चिंतिना. त्या खातीर तेंय एक देवान दिल्लें एक देणें म्हण येता. तुवें सांगलें बरें. वय फादर, आतां तुमी माध्यम म्हणलो शब्द वापरलो आनी आज माध्यमाची विविध डायमेन्शन्स या आयाम म्हणून आमी सांगता. प्रत्येक जावन हांवें आतां उल्लेख करचे तुमचे एक विशेष मिसांव आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे. कित्याक म्हळ्यार 2016 इसवेच्या मेच्या 3 तारखेर आमी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल म्हाका करूंक एक प्रेरण मेळ्ळें. सोम्याच्या प्रेरणान तें चॅनल प्रारंभ केलें आनी साबार जाणांनी पाठिंबो दिलो. प्रत्येक जावन आज काळजागुंडा येता हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी आमचो उजवा हात धरून उखल्ला. फाटल्या 2016 इसवेतो 2016 इसवेतो निरंतर म्हणल्या बरी सोम्याची महिमा आमच्या चॅनलांत तुमी संवसाराच्या मुल्याक थंयसर दिवंक तुमी आमच्या सांगात आसात. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मिसांव आनी तुमच्या मिसांवा विशयांत तुमची बोगणां. हांव पयलें पळयतालो कितें म्हणटा ते टीव्हीर चॅनलां चडावत कितें आसलें वता हे प्रोटेस्टंट पास्टर्स आनी तांची सुवार्थ मस्त येताली. आमची कथोलिकांची इल्ली उणें आसली. सो हांव बरो EWTN एक चॅनल आसलें आमच्या ते इंडियाक मध्ये सवकास आयलें. हांव चिंता ह्या थोड्या तेंपा आदीं हांगाय ही सुवार्थ त्या दाडा तितलें नासलें. एक सुवार्थ युट्यूबार वचचें मागीर चॅनलांनी वचचें म्हण नासलें. पूण हांव चिंता कोरोना एक कारण. ताच्या पयलें हांव इल्लें सक्कड ती मिसां लायव्ह करचें सुरू जालें आनी प्रोग्रामां सुरू जालीं. आमी चिंतलें केवल कितें म्हळ्यार माध्यमा द्वारे साबार लोकांक आमी पावोवंक जाता. आतां म्हाका हांगा हांव USA वचोंक जायना, आमचे कोंकणी लोक ते आसा, ह्या दुसऱ्या युरोप गांवांनी जे आसात वचोंक जायना. तांकां दिजें जाल्यार हें माध्यम तांकांय एक सोम्येची सुवार्थ आयकोंक तांच्या भाशेन एक अवकाश म्हूण एक माध्यम. ताज्या उपरांत तवळ तें दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल आरंभ जालें. ताज्या उपरांत तुवें म्हजे लागीं सुमार कार्यक्रमां विचारलीं. हांवें चिंतलें ओके जेजूची सुवार्थ वचूं दी. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एक कडेन रेतीर वचोंक जायना, हर एक फावटी रेतीर आसनात. आनी ते एक हांव चिंता कथोलीक सभेंत आमच्या आनी स्पेशली आमच्या कोडयाळ गांवांत कशें डिवायन वर्ड एक चॅनल सुरू जालें. ताकाय सुरवेर सुमार पाठिंबो त्या मानेस्तान म्हजे लागीं विचारलें, हांवें दिलो. ताज्या उपरांत तुजें हें चॅनल साबार लोकां मोगाळ जावंक धरलें. कित्याक म्हळ्यार हातूंत चडावत आत्मीक कार्यां आमी आरंभ केलीं आनी साबार ह्या जाकांनी तुका पाठिंबो दिलो. त्या द्वारे म्हजी एक आशा आसली तूं एक लायक जावन एक मिसांव तुवें आरंभ केल्ली. ते एक मिसांव आमी सगळ्यांनी ते मुंदरून व्हरचें. कित्याक आमकां करूंक साद ना आनी कोण करता तांकां एक पाठिंबो दिवन ते मुखार एक सुबेचे मिसांव व्हरचें म्हणलें म्हजी एक आशा म्हज्या काळजांत आसली.
आनी कितें देवान म्हाका दिलां तें देणें तें भितर लिपोवन दवरचें न्ही, कितें तुप्या पोंदा लिपोवन दवरचो न्ही, तें दुसऱ्यांक पावो जाय. म्हळ्यार ती आमची महिमा न्ही, सुमयेची महिमा सगळ्यांक पावो जाय म्हणल्यार उद्देशान एक तें एक हांवें करूंक धरलें. म्हळ्यार खंडीत ते एक देवाचें एक बेसांव म्हण येता. देव बरें करूं फादर. तुमच्या निरंतर प्रोत्साहन आणि मागण्यान आनी सोम्याच्या बेसावान आज आमचे चॅनल संवसाराच्या मुल्या मुल्यार पळोवन आसात आनी ह्या होगडेक तुमची सेवा आमी ती सेवा आमी वाखणता. फादर, आतां म्हजें एक पर्सनल सवाल तुमकां. तुमी एक याजक जावन आसात, मागीर रेतिरोध दितात, विगार जावन आसात, विविध संघटनांनी तुमची सेवा दिवन आसात, विविध जबाबदारी तुमी काडून गेल्या आनी आतां प्रस्तुत इस्कॉलाचो मॅनेजर जावन करस्पॉन्डंट जावन तुमी व्हरती एक जबाबदारी तुमी घेतल्या. आतां सगळ्यांनी चिंचे हे पाद्र्याबाक पुरा सण लागी टायम खंय मेळटा? कशें फादर तुमी टायम एडजस्ट करतात? म्हळ्यार आळश्याक टायम पावना, सुडसुड्यान कोण आसा ताका टायम पावता. हांवें पयलें सांगलें तुका, फोकस जेजू. 24 वरां न्ही, जेजूक ती 48 आवर्स जाल्ले बरें. 24 वरां 24/2 जाल्यार 48 आवर्स जातात. टायम ना म्हणचें पळय तें सुकोवन काडची जबाबदारी. सोम्यान आमकां टायम दिला, सोम्यान आमकां सुडसुडाय दिल्या. कितें गरजेचें म्हळ्यार आमी केदाळ सांगचें, म्हजो प्रेरक या सोडवंदार जेजू तो म्हजो मुखेली. आनी एका मुखेली थंय आसा जें जाल्लें लक्षण हांव जेजू थंय पळयता. पयलें जावन आसलो तो लिडर, तो इज ए लवींग लिडर, इज ए एनकरेजींग लिडर, इज ए एबल लिडर, इज ए डिसिप्लिन्ड लिडर, इज ए एन्थुजियास्टीक लिडर आनी इज ए रिलायबल लिडर. तर तसलो एक सोडवंदार आमकां आसतना आनी ताची सकत आमी जाणां जावन जियेतना आमकां पुरासाण म्हूण भोगना. कित्याक म्हळ्यार तुमी सा पावलाचें जिवीत पळयात, पुरासाण ना. केदाळ आमी टायर्ड म्हणटा आमी रिटायर्ड त्या दीस. कित्याक हांगा टायर्ड येना हांगा. कित्याक म्हळ्यार हांव आतां कितलोय पयस जावन वचून दी फिरक जिवतना म्हज्या ऑफिसाच्या टेबलार आसता. न्हीद देवान रात दिल्या, दिसाक न्हिदचें म्हण ना. थोड्या फावटी कितें जाता, न्हीद बळवंत तूं, आळसाय बळवंत तूं, हें बळवंत जाता. आनी म्हाका उरली संवय टीव्हीर टायम वेस्ट करचो तें म्हाका येना. म्हाका म्हज्या मतींत 24 आवर्स हांवें चिंतचें मिसांव. कित्याक तें देवाचें बेसांव. हांव फूल टायमार जेजू खातीर, जेजू खातीर काय हाफ टायमार न्ही, फूल टायमार. आनी हांवें केदाळय एक याजाक जावन कंप्लेन दिवन बसल्यार लोक ताजें कंप्लेन खंय व्हरून येतलो. करेक्ट फादर. हय गे, ताका म्हाका एका पाद्र्याबान सांगलें, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट प्रोक्लेमिंग. सो यू आर गॉड्स चोजन पीपल, नॉट प्रोजन पीपल. तूं स्टक्क जावन रावं नाका. त्या खातीर सुडसुडाय आमकां मिसांवान दिवची सोम्यान. आमचें कितें म्हणटात, आमचें फोकस करेक्ट आसा जाल्यार आनी सोम्याचें मिसांव आमी जिरोवन घेतलां जाल्यार आनी जर तर आमच्या काळजांत आशा आसा आमी कितें म्हणी सोम्याच्या मिसांवान करी जाय, आमकां सोमी सकत दिता, पवित्रत्मेचें प्रेरण दिता. प्रेरण म्हणटा न्ही, तो ताराणी दिता. त्या खातीर कितेंय जबाबदारी मेळोवन दिता, जावं पुरो इस्कोलो आमचें फिरगज आनी कितेंय जावंक पुरो, तें आमी ताका न्याय दी जाय. तें घेतल्या उपरांत आमी करी जाय आनी ताका सोमी आमकां प्रेरण दिता. हांव चिंता एक कितें म्हणटात, एक म्हजी खात्री आनी म्हजें कन्विक्शन. ताज्या उपरांत म्हाका करूंक दिल्ली देवान ती सुडसुडाय आनी देवाचेंच एक आशिर्वाद म्हळ्यार खंडीत चूक जावची ना. फादर, येदोळ पर्यंत आमी तुमच्या याजकी जिविताचे, तुमच्या मिसांवाचे आनी तुमच्या सेवेच्या विशयांत एका कुशीची नदर मात्र दवरली. आतां मुखल्यान गुलाबाच्या फाटल्यान इल्लेशे कांटे आसतात. कित्याक म्हळ्यार कितलेंय बरें केल्यार हर एकल्याक मेसोवंक जायना. ह्या तुमच्या सुदीर्घ याजकी जिवितांत खंयच्याय रितीची टिका केल्ली कोणें आनी कशें तुमी ती काणगेली, ह्या विशयान तुमची बोगणां कशें फादर? हांव एक नेगेटीव पळोवचो मनीस न्ही, म्हज्या लायफांत पॉजिटीव पळोवचो मनीस. कित्याक तें म्हाका बायबलान शिकयलां, जेजून शिकयलां. थंय सांगलें सोमा कितें म्हणटात, गुलाब आसल्या कडेन कांटे आसात, बरें आसल्या कडेन वायट आसा, स्वर्थ आसल्या कडेन
फाटल्यान सैतानी तो आमकां नाडटा ताळटा हे सगळे आसतात. बायबलांत एक उतर आसा, ताचेर नदर घाला तुमची मुखामळां परजळटलीं. किर्तन 34:5. लजेन ती केदीच भोंवची नात. तशें सा पौल सांगता निमाणें एक उतर, कसो 6वा वस्वर एफेसकारां बरयलें पत्र 10वी ओळ. सुम्या सवे रावन बळोवन जाया आनी ताची पदवेदार सकतच तुमची जावन दी. आसा साबार मुखार बरें उलोवन फाटीं तोपलें आसा, मुखार उखलून दवरून फाटल्यान सकयल गेल्लें आसा. हें सगळें हांव म्हजें एक पॉलिसी आसा. म्हज्या विशयान कोणीय उलयता जाल्यार ताणें म्हज्या मुखार येवन बसून उलयचें. फाटल्यान उलोवच्यांक आनी कितें म्हज्या विशयान अपप्रचार करच्यांक हांव तकली पाड करूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका सुमेच्या मिसा विशयान चिंतून मस्त आसा हें पुरो चिंतून. आनी हांव सेन्सिटीव मनीस न्ही. म्हज्या विशयान पाड म्हूण तें तो पाड जायना. करेक्ट. आनी तुजें कन्विक्शन कितें कोत्ता, सा पौला कन्विक्शन आसलें. तें कन्विक्शन तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तुका खंयच्या उद्देतावन काडल्यार तुजे भितर जेजू आहा, तुजे भितर मिसांव आसा, तुजे भितर देवाचें उतर आसा. थोड्यांनी चिंतचें आसा हाका बेस्टावी हाका हें करयेत. आनी कान पुंगचेय सुमार जाण आसतात. पुंगला ना म्हणना, म्हज्या मुखार बरें उलोवन फाटल्यान कान पुंगचे आसतात. हें पार्ट ऑफ लायफ. मॅनेजींग इट इज आर्ट ऑफ लायफ म्हणटा आमी. ताका पुरो तकली पाड करी जाय म्हणना. कितें कोत्ता, तुजें गोल क्लियर आसा जाल्यार, तुका दिसटाव करेक्ट आसा जाल्यार त्या दिसटावाचेर तूं कॉन्सन्ट्रेट कर. उरलें सक्कड तें ताजे तितल्याक जेजू पळयतलो, तो सगळें पळोवन घेता. आनी सा पौल सांगता तुमचें झुजू लोकां विरोध न्ही, अधिकारा विरोध न्ही, अंतराळांच्या अधिकारा विरोध. कितें म्हळ्यार अनकारा विरोध. अनकार आसताच. हें सक्कड करतना सांगलें आसा म्हाका, तो पयशे करता. आजुनूय तांणी चिंतलां हांव एक बारीक ग्रेस्त पाद्र्याबो. हें पुरो हांचे कॉन्सेप्ट आसा पळय. खंय हांव नायलां गुतूना, तें तांणी चिंतच्यान तांची चूक ना. कितें म्हळ्यार कशें तूं चिंताय तसो तूं आसताय. आनी सबार पोटांनी चिंतलां हाका रितीर येतना रितीर पयशे मेळटा, तें मेळटा, हें मेळटा. न्ही जावन परिस्थिती कितें तें आमकां कळीत आसा. हांवें तुका सांगलें म्हजें फोकस जेजू, म्हजें फोकस सुवार्ता. म्हाका सुवार्ता सोडून दुसरें कितेंच कळीत ना. म्हाका जेजू सोडून दुसरें कितेंच कळीत ना. आनी म्हजें जिवीत अखेर स्वास पर्यंत हांव खंय आसों दी खंय ना आसों दी हांव क्रिस्ता खातीर जियेतलो. क्रिस्ता खातीरच म्हजें जिवीत हांव भेटोवन दितलो. कित्याक म्हळ्यार कित्याक कोणाकय सा पौलान सांगले परबीं त्या क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत तावन काडूंक कोणाकय साथ ना. आनी त्या खातीर हें कितें नेगेटीव येता तें ताज्या विशयांत चिंतून कोरगोवच्याकी तेंच एक सक्सेस जावन एक कितें म्हणटात कोत्ताय, आमच्या स्टेफानाक मात्तीर मारलो आनी ते पातोर ताणें कितें केलें, सर्गाक एक निसण केली. वय आमकां टिकान जायचें, टिकां करचें. मस्त जाणांनी म्हाका टिकां केल्यांत, साहित्यानी टिका केल्यांत. टिकां बारी बरी. हांव म्हज्या जिवितांत कोणीय टिकां करून दी, हांव नेगेटीव काणी घेना, पॉजिटीव काणी घेता. ताणें सांगल्यान काल हांवें सुद्दां बरें काणी घेत. पळया आमी कोणी परफेक्ट न्ही. ह्या संवसारांत परफेक्ट एकलोच देव. तें तुमी सांगचे विमर्सो. वय विमर्सो आसा. विमर्सो आनी तातूंत 2 नमून विमर्सो आसा. एक तुका सारको करूंक एक विमर्सो आसा आनी एक तुका लगड काडूंक विमर्सो आसा. कळ्ळें न्ही? कितें म्हळ्यार थोडे फावटी कितें कोत्ताय, ताका स्टॉप करीचें, ताणें करूंक नजो. तें एक काल म्हणटात कुसाडाय मनशाची, ह्या जेलसी म्हणटात. ताका हांवें जेलसीक थोडे फावटी ओली जेलसी म्हणचें. कितें म्हळ्यार पवित्र मसोर म्हूण. कांय करूं जायना. हें पुरो फूड केल्यार तर लायफ. अडे हांगा सुवार्ता मात्र न्ही, हांगा लायफान शिकोवंक मस्त आसा. आतां ही सुवार्ता परगट करतना लोकांक पडल्या, लोकांक बरें जालें म्हूण न्ही. हर एक दीस हांवेंय मागोवंक आसा, म्हाकाय बरें जावंक आसा. म्हजें जिवीती मनशा जिवीत. हांव काय सुपर पाद्र्याब या सुपर ह्युमन बींग कोणीय न्ही. आमकां सगळ्यांक कितें ओडण्यो आसात कितें तें सगळें आमच्या जिवितांत आसता. पूण एकच हांवें चिंतचें, मुरये मायक तिचेर नदर घाल्यार तिचें तें आसलें खालतेपण, सिंप्लिसिटी. खंय सिंप्लिसिटी आसा तें डुप्लिसिटी आसना. खंय सिन्सियरिटी आसा तितू स्पिरिच्युअलिटी. तुवें कोणाक सर्टिफिकेट दिवचें हांवें केदाळ लोकांक सांगचें आसा. तुमी आतां म्हजो फिरगसदार जावंक पुरो, यूथ जावंक पुरो, हांवें तुमकां सर्टिफिकेट दिवचें म्हणना. बरें गोवळ्यान म्हाका सर्टिफिकेट दिवचें म्हणना. म्हणजे ह्या जाका त्या जाका हांवें सर्टिफिकेट, म्हजो काजेतोर हांवें ताका सर्टिफिकेट दिवचें म्हणना. सर्टिफिकेट कोणें दिवची? त्या 10 दिसा मुखार रावतना हांव कसो आंगी नांगी म्हणून म्हज्या काळजाक हांवें पळयचें. आनी अशें
सर्टिफिकेट आमचो देव. आनी जर तर आमी चीट करता आमी देवाक चीट करता. मनशा मुखार फुलां घालयत, मनशाक वयर उखलून दवरयत, तें पुरो हांव कोणाक फुलां घालूंक म्हज्या लायफान हांव फुलां घालूंक वचना. म्हाका फुलां घालची भूत येना. हांव सिदाच म्हाका जायना जाता काल हांव तें थोडे फावटी जायना थोड्यांक. कितें म्हळ्यार फ्रँकलीन सीदा उलयता, फ्रँकलीन सीदा सांगता, फाटल्यान ना मोग ना म्हणलो अर्थ न्ही. आतां थोडे विशय थोडे आतां म्हज्या सुवार्थेक अडकळ येता म्हणटाना आमी स्ट्रॉंग जायचेत. खंडीत जावं. हय, तूं सुवार्थ परगट कर, म्हाका सांगलें आसा सुवार्थ परगट करनाका, तूं स्टॉप कर. म्हज्या कन्विक्शना विरोधान वचोंक जायना न्ही. त्या खातीर आनी थोडे फावटी कितें जाता, थोड्या निश्चिंच्या बैल्यांनी मात पळोवचें. आतां हांव इगर्जेंत आसता, म्हज्या मिसांव करते आसा, म्हज्या लोकांक विजीट करते आसा. शुक्रारा हर एका म्हयन्यांत तांकां कुमगार व्हरते आसा, हर एका क्रिस्मसाक कॅरल्स गावन तांच्या घरा येते आसा, हर एका तूं खंयच्या इस्टर जाल्या उपरांत घर बेजार करून हांवूच येते आसा. म्हजो लोक कोण म्हणून म्हज्या लोकांक कळीत आसा, हांव कोण म्हणून म्हाका कळीत आसा. तशें जाल्ल्यान लोकांचे कांय प्रॉब्लेम आसना. प्रॉब्लेम कोण खंयच्या नदरेन पळयता पळया, नदर समाना जाल्यार प्रॉब्लेम चड आसतात. त्या खातीर हें सकट कितें येता पळया तांच्या विशयान म्हाका बेजार आयना. कित्याक तांच्या खातीर जेजून कितें केलां तांच्या खातीर मागा. आनी एक कितें म्हळ्यार जेजूक तूं सोडूं ना. आमी कांय सोडनात, कोणाकी सोडनात. तूं एक चॅनल चलयता म्हणटाना तुका मेळची टिका, कोणी सुवार्ता तो पंगड समज हो पंगड कोणाय पंगडा विरोध उलयना. कित्याक म्हळ्यार खंयचो पंगडी परगट करून दी, खंयचो याजाकी परगट करून दी, खंयचो गोळी सगळ्यांनी करचें जेजूचें मिसांव. त्या खातीर आमी सगळे एकामेकाक पाठिंबो दिवचो, एकामेका विशयान बरें उलयचें, एकामेका विशयान बरें चिंतीचें. इतलें म्हज्या जिवितांत तें म्हाका एक खात्री आसल्यान हांव चिंतचें देवाच्या मिसांव. हांव एक कितल्या वर्सां अर्दी सेंच्युरी मारली आनी कितले दीस आसात आमकां कळीत ना. आसल्या तितले दीस आमी सोम्या खातीर जियो न्हू. सोम्याचें तें कितें बरेंपण आमकां दिलां तांतूं एक जियोंक एक प्रयत्न करिचे शिवाय दुसरें उरलें पुरो काण घेवन तें बोरो वोवन जेजू सांगलां तुमचें वजें म्हजेर सोडा म्हूण. तें पुरो वजें ताका सोडचें, ताणें दिल्लें बेसांव घेवचें, मुखार वचचें. देव बरें करूं फादर. कित्याक तुमच्या काळजा गुंडाळ्याची सकट भावना तुमी सांगले. कित्याक एक शिणा, एक सोबीत एक इमाज या मुर्ती जायचे जाल्यार ताका मस्त मार पडटात. आनी तशेंच तुमचें जिवीत म्हळ्यार गोडसाणाचें मात्र न्ही, खारसाण्याचें, तिखसाण्याचें, पोटसाण्याचें सकट सांगत आसा. आनी ताचो परिणाम जावन 25 वर्सांचो हो जुबलेव आचरण करचें भाग सोम्यान फावो केला. निजा की आमकां वरतो संतोश. आतां तुमच्या जिविता विशयांत, तुमच्या याजकी जिविता विशयांत भोव आपुरबायेन आमचे संगी वांटून घेतलें आनी सोम्यान एक वर्तो अवकाश दिला आनीकी सोम्याच्या मोहिमेक मुंदरून व्हरो. ह्या 25 नंबर जुबली नंबर केदाळे ह्या 25 वर्साच्या ह्या तुमच्या सुवाळ्यार तुमी कितें सांगोंक आशेतात, तुमची भावना? पयल्यान पयलें आमकां वागर्ग दिता. 25 वर्सां म्हाका तेन्ना राखून व्हेला. कित्याक म्हळ्यार कोविडांत 2020 कोवीड आयिल्लें, म्हाकाय आयिल्लें. हांव गेल्लो जाल्यार आतां तुज्या मुखार बसून नासतना तुलो 25 वर्सां करूंक ही जाती नातली. तें ताजें तेणें. ह्या 25 वर्सांत देवान म्हाका मस्त बेसांव हांवें पळयल्यांत. आनी खंयच्या राष्ट्रांक वचोंक ना तें पुरो आपोवन व्हेलां. सुवार्थ परगट करचें भाग म्हाका ताणें दिलां. हांवें चिंतूंक ना 25 वर्सां हांव म्हाका संभ्रमांत न्हिजोन म्हज्या काळजान हांव सांगचें जाल्यार म्हाका संभ्रमांत आशा ना. आनी जाल्यार देवाक कितें एक कांय मोहिमे खातीर कांय म्हजे एक जुबलेव आनी बर्थडे म्हणून दोळ्या 15 केक कट केल्यो आनी कितल्यो केक कट करूं म्हळ्यार लोक खंय गेल्ल्या कडेन पाप तांचो मोग आनी तांचो संतोशूच म्हजो संतोश. तांकां एक फादर फ्रँकलीन आयलो केक कट केली, तांकां संतोश आनी मागणें दुसरें खंयचेंय ना. इवन म्हज्या पिरगजीच्या लोकांक हांवें सांगलें व्हडू संभ्रम करनाकात. ताज्या उपरांत आमचे ऑक्टोबराच्या 31 तारीखेर तो लास्ट दीस कोंताच्या तेरसाचो रोजार मायसो आनी लोकांनी मेळून म्हज्या काजीतोरांनी सांगाता मेळोवन एक ल्हान संभ्रम इगर्जेंत तांणी केल्लो. 50th बर्थडे तशेंच सिल्वर जुबली. ताज्या उपरांत हांव हांगा घरा दवरूंक नातुल्लो. आतां तें परवां 8 तारीखेक एक कित्याक हांवें दवरलें म्हळ्यार म्हजी माय जिवांत आसा. माय एक आसचें आमकां भाग. एक थोड्यांक त्या आवयचें अर्थ समजना पूण एक ह्या जाकाक तो समजता. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाका खातीर तिजें मागणें, तिजें त्याग, त्या खातीर म्हाका तिच्या समोर देवाक अर्गां दिवचें आसा पळया. एक तें एक व्हरते आशिर्वाद म्हळ्यार चूक जावची ना. तिका 80 जातात. हांवें पयल्यान चिंतलें हांव करना म्हूण हें कितें म्हण एक
पूण थँक्स गिवींग मीस करच्यान कांय सोप ना, ल्हान थँक्स गिवींग मीस करया. आनी म्हज्या सांगाता पाटी मदीं ह्या जागा आसात, DSCCचे ह्या जागा आसात, आनी आमचो फ्रेंड्स आहा, आमची कुटुंबादाराय आसात, तांकांय साबार वर्सां उपरांत हें पळोवचें भाग मेळटा. म्हणल्या खातीर हो एक संभ्रम. आनी हांव चिंता देवान दिली आनी कितली वर्सां देव दवरता तें देव जाणा. हांव फादर इजाक व्हरतो संतोश, कित्याक ह्या संतोशांत आमकां हे बाकी जावचे एक अपुरबायेचे अपुरबायेचो अवकाश सोम्यान आमकां दिला. आतां तुमी आवय विशयान सांगलें, ಮನಸ್ಸಿನ ಡಿಸೋಸ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠಗಳಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. म्हाका अजूनय वता, तिसऱ्या क्लासीन शिकले अजूनय म्हाका उडास आसा, कित्याक म्हळ्यार एक आवयचें महत्व. आनी मनस्तीन लिल्ली डिसोजान तुमच्या घरांत घरचें एक मुखेलपण काण घेवन तुमच्या बाबा सांगाता, सक्कड भुरग्यांक सांगाता हाडून हे दोळ पर्यंत भोव आपुरबायेन कुटुंबांत माया मोग शांती आनी एकवट आसा जाल्यार तिचें प्रयत्न वर्तें तें जावन आसा. आतां मायेचो 80 वर्साचो 80 वर्साचो जुबलेव आचरण करतात आनी तुमचो जुबलेव दोगी जंटी म्हणटा आमी दोगी दोड्या रितीन आचरण करतात. ह्या विशयांत तुमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच समाजींत लोकांची भावना बगणा, तुमची बगणा. हांवें ऑलरेडी सांगलें ताच्या विशयांत, पूण हो एक संतोश असो काळ, देवाक अर्गां दिवचो काळ. गिव थँक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सिफूल लव. कित्याक ताजो ती काकुळट व्हरती, ताजी काकुळट व्हरती. आनी आमकां आवयक येदोळ देवान दवरलां जाल्यार त्या देवाच्या बाग ती मस्तुबटी पिड्यान पडली ह्या दिसांनी, तिजी भलायकी बरी ना जाल्यारय तिजें एक मागणें आमकां सगळ्यांक स्ट्रॉंग जावन दवरलां, म्हळ्यार सूख जावची ना. त्या खातीर हांवें चिंतलें म्हज्या आवय सांगाता मेळोन देवाक एक अर्गां बलिदान व्हड ती आसली. आनी आतां हें एक अर्गां बलिदान आमी भेटोवया. आनी लंता न्हू आमकां तिणें मुखेलपण, तुवें सांगलें पळय, मुखेलपण घेतलां बाबा सांगाता. आनी ह्या सगळ्यांक एका फुडारा पावचें बरें पळोवन ती आतां एक तिजें एक रिटायर्ड लायफ म्हणयत. निमाण्या भयणी सांगाता, भयण तिका पळयती आसा. आनी हे एक देवाक अर्गां दिवचो दीस जावन आनी तिका दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवचें. दुसरें आमकां सांगलें हांवें तुका भावार्थ, तें सगळा वयता म्हणून सांगलें. आनी तिजो मोग, त्या मोगाक मोल बांदूंक खंयच्या व्यक्तीक साधना, आनी तिजें काळीज समजोवन घेवंक ही भुरग्यांक ही साधना. खंडीत कित्याक म्हळ्यार आवयचें काळीज तें समजून घेतलेलो तो शांत जाता. आवयक समजून घेतलेलो शांत जाता. कित्याक म्हळ्यार तिणें काडले कश्ट, तिणें जरयल्ली ती जिवीत, आनी तें हांव चिंता आज तिका तितलें लांब पावूंक मेळत जाय जाल्यार तिकाय देवाचें बेसांव आसा. खंडीत. आनी तिच्या पिड्या शिडेन ती देवान तिका येदोळी सुमार पोटी त्या संवसारा पासून ह्या संवसारा फाटी आयल्या जाल्यार देवान तिका दवरला. म्हजी एकच आशा आसली, तिच्या सांगाता मेळोन एक सान फ्रांसीस सावेराच्या पांयां तळी आमी देवाक एक अर्गां बली भेटयचें म्हणलें एक आशा. आनी आमी सकट बाबाव, म्हजे भाव भयणी 7 जाणां आसात. आनी त्याच एक तांकां एक अवकाश, सगळ्यांक आमकां सांगत ना जाल्यार आमी सकट सांगाता येवंक आमकां अवकाश मेळना. खंयचीं सेलेब्रेशनां, खंयचे संभ्रम आसात पळय, आमकां एक सांगाता येवंक अवकाश मेळटा. तशें जाल्ल्यान आमी एक आमकां दिल्ल्या आवय खातीर या आमकां दिल्ल्या जावंपुरती तांच्या भावा खातीर हे प्रोग्राम दवरला. देवाक अर्गां दिवचें आनी अशें आनी की साबार मुखल्या दिसांनी ताजी आशिर्वादां बेसांव आमी मागोवन घेवची. तेंच म्हणून म्हाका भोगता. भोव अर्थाभरीत चिंतपान हो संभ्रम तुमी मांडून हाडला. आनी परवा 8 तारखेर जावचो संभ्रम भोव यशस्वी जावन दी, सोम्याच्या बेसावांनी तो बडादीक जावन दी, सजोवन दी, परमळोवन दी आनी पर जळोवन दी म्हूण आमी आशेता. आनी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमी आसा. सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी तुमकां परत एक पावटी रुपयाळे जुबलेवाचे उल्हास आमी पाठयता. आनी तशेंच तुमच्या मायक 80 वर्साच्या जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता. आनी सर्व आमचे विक्षक राखून आसात पालो, तुमच्या संभ्रमांत वांटेले जावंक देखून ह्या घडये विक्षकांक एक मोठो संदेश. पयल्यान पयलें संभ्रम विशय सांगचें जाल्यार संभ्रमाक हांवें एक ल्हान मट्टार करया आमी चिंतलें. एक 100 लोक आतां पळयता नायली चड जाली. मागीर आमचो गोळी बापू मानादीक फ्रांसीस सेरावो ते येता म्हणाले. ताज्या उपरांत हांवें वावर केल्लो हांगा आर्च DSCCचो भोपाल, आतां रिटायर जाल्यात, आर्च बिस्प लिओ कॉर्नेलियो ते येता म्हणाले. ताज्या उपरांत आमचो बेलतांगडीचो पाद्र्या बिस्प, तांच्या सांगात हांवें सुमार वर्सां कॅरिस्मॅटिकान वावर केला. बिशप लॉरेन्स, ताका आवय वयर बारी मोग, आनी ते येता म्हणाले. ताज्या उपरांत आतां कारवार DSCCक नवो बिसायब जाला आमच्या शिवमोगा DSCCचो,
मनात एक मनसिंजर डुमिंग डायस ते येतले म्हण चिंता. पूण आज हांव कितें संदेश दिवंक आशा तांगे म्हळ्यार म्हाका हजार लाखांनी लोकांनी पाठिंबो दिला. पाठिंबो म्हळ्यार मागण्याचो. आज फ्रँकलीन म्हळ्यार फ्रँकलीन टिकेजो सकट सांगतात आमी तुमचे खातीर मागता फादर म्हणून. आनी ह्या जुबल्या संदर्भार 25 वर्सां म्हाका ह्या जाकी जिवितान सुमयान दवरलां. आनी एक 25 वर्सां म्हज्या जिविताचें म्हळ्यार 50 वर्सां म्हाका जिविताचें दिल्यांत. त्या खातीर तुमी सकडांनी म्हज्या खातीर मागलां. जावं बरो दिव्यवाणी लायव्ह ह्या यूट्यूब चॅनला द्वारे म्हजी सुवार्ता तुमी आयकल्या, देवान तुमचें मागणें आयकलां, त्या खातीर हांव तुमकां अर्गां दितां. आनी कितें गे म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक देवपणाक धाडा. ह्या जाक जावंक ती मुखार सरतीत जाल्यार ह्या रिलिजियस जावंक तांकां रावय नाकात. आज एक फ्रँकलिना तुमी हांगा पळोवंक कारण आवय बापायचो पाठिंबो. तशेंच हजारांनी आमकां सुवार्थेगार जाय. आमची पवी सभा मुखार वचो जाय. हांव शिवमोगा DCC जाल्ल्यान शिवमोगा DCC तुमच्या कुटुंबांत हांव देवपणी आसात जाल्यार तुमी धाडयेत. आनी आमच्या DCC ती सभा रेजाक फादर पियूस म्हूण आसा तुमी आयकलां, फादर रोमन पिंटो म्हूण आयकलां. हे सुवार्थेचे पाद्रे आमचे ल्हान DCC 3 डिस्ट्रिक्ट आसात, तातूंत शिवमोगा, चित्रदुर्गा, दावणगेरे आनी सबार मिसांव वावर आसा. आमचो आतां गोळे बाप दीस आनी रात त्या मिसांवा खातीर सर ह्या जाका सांगात आमी वावर ते आसांव. आनीक सुमार मिसांव जावंक आसा. आनी तातूंत ह्या मिसांवाक आमकां केवळ शिवमोगा मात्र न्ही, कर्नाटका सगळ्या गांवांत रिलिजियसांक आमकां देवपणी जाय. जर तर हांव एका ल्हान हडले ताव न्हू त्या मुर्कोत पालख्यांतल्या कितें नाजरे जावन कितें बरें येत गे म्हणल्यार बरी. आमच्या मुर्कोत पालख्यात हांव सबार बरें आयलां. आमकां कार्मेलीत येजाक मेळ्ळ्यात, रेडम्टरिस्ट येजाक मेळ्ळ्यात. आमच्यात मंगळूर DCCक फादर नेल्सन पायस, तशेंच फादर रोहित डिकोस्ता ह्या जाक मेळ्ळ्यात. आनी सबार ह्या जाक त्या ल्हान 50 आनी 2 कुटुंबांत हांव देवान दिल्यात. म्हळ्यार भावार्थाचें देणें आसा पळया तें उर्जीत करा. क्रिस्ती भावार्थाचें देणें कुटुंबां मागणें बारी गरजेचें. जावं पुरो सकाळीं सांजेचें मागणें आनी आमकां ते आयतारसून भगवंतपणी सांबाळ दोतोर न्हू हें सक्कड गरजेचें. हें सक्कड आमी भुरग्यांक सक्कड दिता. पूण भावार्थ ल्हानतावन त्या भावार्थान ताका बॅलन्स करूंक आमी शिकयन जाल्यार आमकां बरी पवित्र सभा, बरी कुटुंबां, बरी बिरगस कुटुंबां आमकां लाभतली. आनी खंडिती सुमयेचे मिसांव सोमी तो मुंदरून व्हरतलो आमच्या कुटुंबाच्या मिसांवांद्वारे म्हूण सांगूंक आशेता. देव बरें करूं फादर. भोव आपुरबाय तुमच्या काळजाची बगणां आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतली. आमी तुमकां सो बरें आशेताव. तुमच्या ह्या जाकी देविताचेर देवाची धाराळ बेसांवां आशेताव. तुमच्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी आशेताव. तितलें मात्र न्ही, परवा चलचो तो संभ्रम देवाच्या महिमे खातीर सर्वांच्या काळजा मनांनी थिरोवन रावून दी म्हूण आमी आशेताव. सर तुमकां आमी बरें आशेताव फादर. थँक्यू. देव बरें करूं. विनोद तुकाय देव बरें करूं. म्हाका हांगा आपयल्ल्याक आनी परवां गांवांत आसलेल्या बरें येवंक जावचें ना. तांकां तूं हें लायव्ह दाखयते आसतलोय हे मिसाच्या बलिदान म्हज्या सांगाता मेळोवन त्या दीस 8 तारीखेर ब्रेस्तारा 10 वरांक सांगाता मेळोवन तुमी खंयच्या जाग्यार आसात पळया आनी देवाक अर्गां दिवया. म्हज्या खातीर विशेश मापान म्हज्या मिसांवा खातीर तुमी मागा. तुकाय, तुज्या भुरग्यांकी, तुज्या मिसांवांकी हांव बरें आशेतां. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू फादर. मोगाच्या विक्षेकान भोव आपुरबायेचो एक संवाद हांगासर आमी चलोवन गेलो. परवा 8 तारीखेर भोव आपुरबायेचो संभ्रम तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरता अभिमान. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचेर संभ्रमीक मिसाचे बलिदानांतावन सर बरें पाठोवचें कार्या पर्यंत आमी आमच्या चॅनलाचेर लायव्ह दाखोवन आसात. दया करून तुमी ह्या लायव्हांत सहभागी जाया. हें लिंक तुमी हेरां संगी तें तुमी प्रसार करा. बऱ्या मन तुमी दाखयल्ल्या सर बऱ्या माग आनी दिल्ल्या पाठिंब्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश्वर देवाची धाराळ आशिर्वादा तुमचेर आशेताव. हांव विनोद गंगोळ्ळी बरयल्ल्या काळसान म्हणटा. देव बरें करूं.